सर आम्ही डिस्कस करताले द फ्युचर ऑफ दाबोली. आम्ही हे कॉलिंग अटेंशन मूव कित्याक केलां कित्याक आमकां दिसता की दॅट देर इज फियर एंड एंग्जायटी अबाउट द फ्युचर ऑफ दाबोली. स्पीकर सर, माननीय ओपोजिशन लिडरान युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती कशी ग्रॅज्युअली वाडोवन दाबोली कशी एक कॉन्स्पिरसी केल्या फॉर एअरलायन्स टू शिफ्ट फ्रॉम दाबोली टू मोपा हें ताणें आपल्या भाशणान उलोवन दाखयलां. आनी स्पीकर सर, गेले सेशनान हाजेर आमी खूब उलयल्ले बेजिकली अबाउट युजर डेव्हलपमेंट फी ही कशी वाडोवन वायबिलिटी दाबोलीची कमी जाता. स्पीकर सर, जी रिप्लाय मुखेलमंत्र्यान दिल्या तातूंत तो म्हणटा की दाबोलीक 57% शेअर आसा गोंयचे एअर ट्रॅफिकाचो करंटली. पूण फॅक्ट स्पीकर सर, हो 57% जर आशिल्लो जाल्यार आमकां हांगा फियर एंड एंग्जायटी आसपाची न्ही. हें एक जालें. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जी फिगरां दिल्या दाबोली वर्सीस मोपा. खंयची फिगरां ही आतां जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे 2024. आतां फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर, जानेवारीन 5,65,277 पॅसेंजर 3,474 फ्लायट्सान गेले. म्हणल्यार एक फ्लायटीक 162 पॅसेंजर पडले. हेच स्पीकर सर जानेवारीन मोपान 4,24,925 1,498 फ्लायटीन गेले. म्हणल्यार कितें जालें, ह्या फ्लायटीन 383 पॅसेंजर जाले. सीएम हे मातशें तूं पळय कित्याक अशें तर पळयल्यार अशें दिसता की सेम डॉमेस्टीक फ्लायट हांवें चॅक केल्लें तें तूं म्हणटालो तशें. तें कितें जालां, थोड्यो ज्यो फ्लायट्स आहा पळय न्ही वीच कॅरीज द 232 पॅसेंजर्स, थोड्यो फ्लायट्स 186 पॅसेंजर कॅरी करता. म्हणून तो नंबर जो आहा पळय न्ही तो वेरीज जाल्ला. आकासा बीन 189 अशें आहा. स्पीकर सर, डॉमेस्टीक फ्लायट जानेवारी मोपा 383, फेब्रुवारी 318, मार्च 305, एप्रील 293, मे 308. म्हणल्यार 250ची फ्लायट जी आहा पळय ती थोडे उबेय वतात दिसता. ताजेर बसीन बी उबे वता पळय तशें उबे गेले दिसता. स्पीकर सर, ही फिगरां आर एज टू गुड टू बी ट्रू. म्हणल्यार कितें, ही सारकें दीस एपियर टू बी फॅब्रिकेटेड टू शो दॅट ऑल इज वेल इन दाबोली, की दाबोली सगळें बरें आहा, फियर एंग्जायटी कसलीच आसपाची गरज ना. हें दाखोवपा खातीर ही फिगरां केल्या अशी आमकां दिसता. स्पीकर सर, आतां फियर एंड एंग्जायटी कोणाक आहा? फक्त आमी साश्टींतले ओ सावथ गोंयचे MLAंक न्ही. फियर एंड एंग्जायटी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साक आसा. जे गोवा चेंबर कॉमर्स कितें म्हणटा, 20% डिक्लायन इन पॅसेंजर फुटफॉल ड्यू टू रिलोकेशन ऑफ इंटरनॅशनल एअरलायन्स टू मोपा फ्रॉम दाबोली. आनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणटा नॉर्मली सरकार कितें सांगता ती पूर्व दिशा अशें मानपी लोक, आनी ते बावडे धंद्यान आहात आनी ते करचेच पडटा. खंयचोय सरकार आयलो ते सरकारा बरोबर बरे रावतात ते. पूण तांणी हांगा एक स्टँड घेतलो स्पीकर सर, आनी तांणी मागलें की फर्दर एअरलायन रिलोकेशन म्हणटा जे हॉल्ट जावची. स्पीकर सर, आमचो टुरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटो हो सदांच सांगतालो, केन्नाय जर विचारलें अरे दाबोली एअरपोर्ट खंवसता जाल्यार तो म्हणटालो ना, थोडे लोक आहा वेस्टेड इंट्रस्ट जे क्रिएट करता नॉर्थ वर्सीस सावथ लॉबी. हें सदांच तो म्हणपी. ताका पचून फियर जालो. ताणें स्पीकर सर म्हणलें, आय एम एक्सप्रेसिंग कन्सर्न एंड आय वील स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदीन तो सदांच सांगतालो कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. मुखेलमंत्री कांय भिवपाची गरज ना म्हणचे पयलीं मोविन म्हणूंक लागिल्लो. तो म्हणपाक लागलो आय एम टेकिंग अ डेलिगेशन टू प्रायम मिनिस्टर म्हणून. म्हणल्यार स्पीकर सर, फियर एंड एंग्जायटी इज जेन्युइन आनी अवर फियर इज बेस्ड ऑन फॅक्ट. स्पीकर सर, GMR म्हणटा जे मोपा चलयता आनी 2008 एक शमशाबाद एअरपोर्ट म्हणटा तो हैदराबादाक मोपा घेतलो ते भशेन तांणी घेतलो चलोवपाक. आनी तो एअरपोर्ट जेन्ना स्टार्ट जालो 23 मार्च 2008 धपक्याक बेगमपेट म्हणून एअरपोर्ट जंय 3,000 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान मोडिल्ले, हो बेगमपेट एअरपोर्ट बंद पडलो.
स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपल्या रिप्लायान आमकां सांगलां की फ्लायओव्हर, ग्रेड सेपरेटर 38 करोडाचे एक फिगर दिला. हांव म्हणना की ताजे तितलेच मोडल्या म्हणून, हाजे परस चडूय मोडल्या तांणी, एअरपोर्ट इम्प्रूव करपाकूय मोडल्या. पूण हांगा हांव फिगर कितें दाखयता तुमकां, 3,000 कोटी रुपया, 3,000 कोटी रुपया मोडून पुचून तो बेगमपेट एअरपोर्ट बंद पडलोच. आनी 2015 19 मे 2015 हो बेगमपेट एअरपोर्ट तांणी एअर फोर्साक दिलो हैदराबादान. ही कंपनी तीच कंपनी स्पीकर सर, आनी हिस्ट्री हांगा रिपीट जावची ना कित्या वयल्यान, हो आमचो फियर आहा. स्पीकर सर, आतां कितें जाल्लें आहा पळय, लँडींग जातना कितें तरी प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार हे दाबोली पसून वचनात, हे डायरेक्ट तुका बेंगलोर नाल्यार मुंबय व्हरता. कित्याक दाबोली स्टाफ पसून ना तांचो. एकूच मिनिट हेजेरूच सांगता स्पीकर सर, दिसता त्याचो टॅक्निकली एअर प्रेशर कितें आसता पळय न्ही, आय एम नॉट गोईंग इन द टॅक्निकल वर्ड, ताका खबर आसतलें. इट इज होल ओवर द स्टेट तो सेम आशिल्लो म्हणून तेंच्यांनी दाबोलींनी वतना बेंगलोर गेले. ना ना आतां That particular दॅट part, इज डिफरंट. थोडे एक टॅक्निकल सांगला ते हांव डिस्प्यूट करना. तेच सांगलें. ना ना हांव ते बेंगलोर डिस्प्यूट गेलो करना. स्पीकर सर, प्रॉब्लेम कितें जाला, तांचो ग्राउंड स्टाफ पसून थंय ना, ते एअरलायनीचो ग्राउंड स्टाफ थंय ना. तांकां कितें म्हणटा ते आमचे भाव भयणी हांगा आहा, खंय आहा, बेंगलोर आहा नाल्यार मुंबय आहा, पूण दाबोली कोण ना. आनी दाबोली ते येवपाकूय सोदना. इतले दाबोलीचेर उदक सोडलां. आमचो बाब सुदीन ढवळीकाराक खबर आहा उदक सोडप म्हणल्यार कितें तें. ते भशेन दाबोळीचेर उदक सोडिल्लें आहा. स्पीकर सर, आतां इश्यू येता मोपाचो. मोपाक तुमी सामको म्हळ्यार इतलो मातयला की तुमी ताका रेव्हेन्यू शेअर वेवर दितात. तुमी WRD प्रोजेक्ट्स करतात 100 कोटीचे. कित्याक म्हळ्यार तांकां उदक तान लागल्या मोपाक, ती तान भागोवपा खातीर 100 कोटी रुपया WRD मोडटा. सो स्पीकर सर, एक इंग्लीश भाशेन ककू बर्ड म्हणून आसता. ककू बर्ड म्हणटा तो कितें करता, तो दुसऱ्याचे घोटेरान वचून आपली तांतयां घालता. आनी दुसरो जो पक्षी आहा ताची जी आवय बशिल्ली आसता तांतयां हें करपाक, टू हॅच दोज एग्स. खूप जाण उलोवपाचें आसा. तुमकां एनर्जी लागतली. माझो प्रश्न काय ना, काणकोण, एकूच मिनिट प्रश्न माझो काय ना, तो तुमचे ठरया. हय आमी ठरवया. म्हाका एकूच मिनिट तें. काणकोणा हो चड इफेक्ट जाता दाबोली एअरपोर्ट बंद जावप तो. स्पीकर सर, हें जे तांतीं घालता पळय तो ककू बर्ड कितें करता, ताजे तांती आनी ते दुसऱ्या पक्षाचे तांती एक घोटेरान खरें जाता, एडजस्ट जाता, पूण तो करना तशें. तो दुसरें तांती काडून धुकलून वडयता आनी फोडटा. सो तो चान्स रिस्क घेना ऑफ कंपिटिशन. कंपिटिशनूच काबार करतात. तें GMR करूंक लागलां. स्पीकर सर, हाजे खातीर मुखेलमंत्र्या कडेन हांव मागतां की एक ड्युअल एअरपोर्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तांणी फुडें हाडचो. स्पीकर सर, ना जाल्यार ताजो जो कमिटमेंट ताणें उतरान दिला की आय एम कमिटेड टू एन्श्युअर कंटिन्युइटी, वायबिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दाबोली एअरपोर्ट अलॉंग विथ मोपा, हें जावंकूच शकना. हाव विल यू डू इट? तुज्या हातान कितें आहा? दाबोलीचो एअरपोर्ट काय तुजो न्ही? देंवतना आमकां सांगतात तो डिफेन्स एअरपोर्ट म्हणून. तुज्या हातान कंटिन्युइटी, सस्टेनेबिलिटी, वायबिलिटी हें कांयच गोंयच्या सरकारच्या हातान ना. म्हणून तो मोवीन म्हणटा प्रायम मिनिस्टराक मेळपा या म्हणून. सो स्पीकर सर, हांव आतां हें अश्युरन्स जे मुखेलमंत्र्यान दिलां हें आतां वर्बेटीम हांवें घेतलां, हें रिप्लाय आमकां दिल्ली आहा. हाजे फुडें नेक्स्ट सेशनाक जर आनी कितें घुसपलें, कित्याक तें दिसान दिसान कमी जायत आहा, दर जालें जाल्यार आय वील टेक ऑनरेबल कुर्तोरी MLA हू इज द चेअरमॅन ऑफ द एश्युरन्स कमिटी टू टास्क. कित्याक तो ताजें काम करूंक जाय. इट इज हीज जॉब टू सी दॅट एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर ऑनर्ड. स्पीकर सर, आतां आमकां रिप्लायान अशें दिलां की सिवील एविएशन पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस म्हणून अशें म्हाका रिप्लायान दिल्लें आहा. सो एक इंग्लिशीन सेयींग आहा स्पीकर सर, इफ यू फेल टू प्लॅन यू आर प्लॅनिंग टू फेल. सो सिवील एविएशन सगळें थारून आतां पॉलिसी करता. हाजो अर्थ हांव इतलोच सारांश काडटां दॅट यू आर फेलिंग टू प्लॅन मिन्स यू आर प्लॅनिंग टू फेल आनी दाबोली इज फेलिंग. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्री कालू आजा. हांव फक्त एक अर्दो रावच्या विशय सोंपयतलो. म्हळ्यार तुमी कितले उलोवपाचें? 5 मिनटां भितर खबर करता. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन आहा आमी सगळ्यांनी मूव केला आनी दीस वॉज डिस्कस ड्युरींग द लास्ट सेशन. स्पीकर सर, हें एक सारकें म्हत्वाचें. चडशें कितें जालां हावजांक हें पार्टिशन जावपाक जालां नॉर्थ वर्सीस सावथ.
In fact, it was there. South Goa was against MOPA. We are not against MOPA. MOPA आता बांदपालो, सरकारान बांदलो, सगळे बरें आहा. But we are concerned about South. Dabolin je aha, we are very much concerned. Speaker sir, because much before becoming MLA, I am a hotelier, I am into tourism business. And it is not only je flight or Daboli je, it akken je local, आमगे South Goa, जे बिझनस आहा सगळे लोकांचे लोकल्सांचे हे म्हत्वाचें आहा. स्पीकर सर, लास्ट जेन्ना उलयता आसतना हांव उलयल्लो विजा ऑन अरायवल म्हणटाय त्यो आतां लास्ट एअर अजूर म्हणटा तेका एक ते दे वॉन्ट टू कम हियर. हांव तुका लास्ट टायम केल्लें सरकारान लास्ट टायम चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें आपण चोयत म्हण, बट कांय जालें ना. एअर अजूर आहाय म्हणटा ते येवपाक वताय. आय एम टॉकिंग अबाउट राशन जे चार्टर्स आहाय ते, बिकॉज आय डील विथ दीस राशन चार्टर्स. स्पीकर सर, तांकां ग्रुप लँडींग आहलें परमीट आहलें, इट वॉज स्टॉप्ड इन 2014 ग्रुप लँडिंगाक, तेवूय तुमी करपाक न्हय. विजा ऑन अरायवल ही फॅसिलिटी कित्याक दिना सरकारू? म्हाका दिसता सरकारान हेजेर सारको बारीकसाणेन विचार करपा जायो. ही विजा ऑन अरायवल कित्याक दिनाय काय म्हूण. स्पीकर सर, एलोपिन्स ना इज नॉट दॅट फॉर राशन्साक 48 hours you all take a cut off period. Between 48 hours you have a cut off period, and within 48 hours once all the documents are there you process and give them. It will boost tourism. Russians, they want to come to Goa, but we don't have this facility. Speaker sir, parking fees, Magdusta, Jana charter, because I was holding the crew members. Ek party tengile Russian flight at Sokan at the early morning. The next day morning they leave. Because of your parking fees, they used to take the flight somewhere else and then get it back. So yo hosto, I to yo to masakor, Speaker sir. आता तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो बाय जायते तुवें आन्सर दिला, इतले रोड केले आनी सगळें केलें. समज इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला आनी थिंग फ्लायटूय येनाय जाल्यार जातलें कितें? तूं हें फ्लायट तुवें म्हाका लास्ट टायम म्हणलें वेन आमगेलें एरोफ्लोट वॉज सपोज टू लीव, वेन आय हॅड बॉट इट इन द हावस दॅट एरोफ्लोट इज लिवींग बिकॉज आय हॅड गॉट इन्फॉर्मेशन. यू सेड नो, इट वोंट गो. इट वेंट टू मोपा. कतर एअरवेज गेले, आतां एअर अरेबिया गेले. हांव म्हाका सुद्दां दाबोली, हांव फातोरपींचो दाबोली, म्हाका सुद्दां हांव 100 पुसा तरी फ्लायट मिस जाला दाबोलीच. आनी हाका मोपा दीस म्हाका एक दीस पयलो वचोन रावों पडटलें. हें बंद पड जाल्यार एक दीस रातीको पयलीं वचोन रावत थिंगा. स्पीकर सर, हे आमकां सावताक आनी स्पीकर सर तुका काणकोणकारांक आमकां त्रास. तूं स्पीकर यू शूड टेल युअर चीफ मिनिस्टर बंद जावपा जातलो बंद. आमगे एलोपीन सांगलें टू बी अ गोस्ट एअरपोर्ट. सी वी आर मच कन्सर्न. फ्लायट जाले आमगे लोकां गेले डेली जाले आमगेले रिक्षावाले आमगेले टॅक्सीवाले भाव पायलट जावं हे सगळे धंदेकार आमकां सावथ गोवा हॉटेल काबार जातले. बारीक ओल्ड स्टार हॉटेल आनी ते आय डोंट नो हाव दे वील सर्वायव, बट पीपल लायक अस हू आर डिपेंडंट बारीक आय वील ऑल सफर. स्पीकर सर, म्हाका सदां चीफ मिनिस्टर आम राजकारण कोना हिंगा, वी डोंट वॉन्ट टू, बट आमगे जेन्ना मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान सांगलां दॅट इज नॉट इन युअर कंट्रोल. सो प्लीज सी यू गेट, वी आर देर 40 आमदार तुजे बार रावताय. हिंगकोड्यान तुजे बार येता हांव. हाल्या हांव पळय म्हाका हाल्या येता. खूंय दिल्ली जाल्यार दिल्ली या, बाकी कडेन येयला ना तेदोण येयला. आतां येता, आतां आपयल्या येता हांव. तूं सांग म्हाका हाल्या येता. मातशें कर हो मातशें दो तेद येयला रे. आतां येता, आतां येवपा रेडी हांव. एअरपोर्ट सांबाळपा येता हांव, नो प्रॉब्लम. ना थिंगा येना. Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention. Speaker sir, आमी उलयता हाय, but in the entire process सगळ्यांगेली चर्चा एकू आहा की what are we doing in order to attract the airline operators. म्हाका सुद्दां स्पेसिफिकली आज सीएमान आन्सर दिवपाचो. हें उलोवन इतली टायम जालो, गेले ते सेशनाकूय सांगलोलें, आतांय सांगिलां. What is your plan for the next 90 days? What is your plan to call all the airlines, existing operators of the airlines at Dabolim, also whomever you would want to operate, मोपा जे नये कोण इले ते सगळे एअरलायन्स ऑपरेटर्स आपयन एक मिटींग घेवपा जाय म्हणून डिमांडा उलयल्लो. आर यू गोइंग टू डू दॅट? इफ येस, कॅन यू डू दॅट इन द नेक्स्ट 90 days? सेकंड थिंग इज, डू यू थिंक एवरी वन सेज डिस्काउंट दिवपा जायो, डू यू थिंक हें डिस्काउंट दिवपाक तांकां लँडींग आनी पार्किंग फीज तुय मान्य जाता की हें करूं जाय म्हणून तांकां अट्रॅक्ट करपाक? येस और नो? डू यू थिंक सबसिडायज्ड फ्यूल कॉस्ट तांकां दिवपा जाय टू अट्रॅक्ट दीज ऑपरेटर्स? येस और नो? प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तांकां दिवपा जाय तुका दिसता? येस और नो? 4 वस्तू सांगले. एअरलायन सगळे ऑपरेटरां आपयन एक मिटींग घेवपाक आनी तांकां विचारपाक, तांकां जर तर दोनी कडेन ऑपरेट करूं जाय जाल्यार तांकां कितें जाय हें तूं कोतलो या करपाना. दुसरें,
वील यू गिव देम डिस्काउंटेड लँडींग पार्किंग फीज तुकाय दिसता हें करचें अशें म्हूण आनी तुका सबसिडायज फ्यूल दिवपा दिसता आनी प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तूं तांकां दिवपा सोदिता आनी हें करून तूं ऑपरेटरांक एट्रॅक्ट करपा सोदिता ताकी ते दोनी एअरपोर्ट दोनी कडेन आमी मेंटेन जावपाक थँक्यू स्पीकर येस नेक्स्ट विरेश बोरकर. हें स्पिकर सर आमी कॉलिंग एटेंशन दाबोले एअरपोर्टाचेर हाडलें आनी आमचो ऑनरेबल युरी आलेमा आमदार आसा ऑपोजिशन लिडर आसा हेणें चडशें एक्सप्लेन केल्लें आसा पण मेन सांगपाक सोदता कारण आयज जसो रिप्लाय दिला तितून 57% शेअर जो आसा तो गोंयचो ट्रॅफीक शेअर आसा तो दाबोलीम एअरपोर्ट हें करता म्हूण सांगता. स्पिकर सर हांगा अशें दिसून येता की बेश्टी मॅन्युपुलेटेड हे आमकां रिप्लाय दिल्लो आसा स्पिकर सर कारण हांव सानंद्रे मतदारसंघान आमचे आयज कितलेशे जे लोक आसा ते भायर आसा आनी आमचे कितलेशे लोक येता वयता आनी ते एवरी टायम सांगता की जे इंटरनॅशनल फ्लायट आसा ते आतां दाबोलीम मेळना आतां चडशे सगळ्यांक मोपा वयचें पडटा आनी हो जो तुमचो रिप्लाय आसा स्पिकर सर जी जानेवारीन 252 फ्लायट्स आसले आनी आतां मेयान 198 फ्लायट्स जाले हेजेर क्लियर कट इंडिकेशन आसा की हे फुडें आनीक देंवतले आनी इतले देंवतले की फुडें मागीर फ्लायट्स पासून ज्यो इंटरनॅशनल आसा ती टोटली डायवर्टेड टू मोपा एअरपोर्ट जातले. स्पिकर सर खंय ना खंय आयज आमी रियलायज जावपा जाय की आमी जेन्ना ऑपरेशन दवरता ती दोनूय वाटेन दवरपा जाय आनी आमकां स्पिकर सर सामकें लागीं म्हणटा ते जावं ते सावथाक जावं आमकां तिसवाडीक बसून सामकें लागीं म्हणटा ते दाबोलीम एअरपोर्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट आमी रोखडेंच पावता. आतां मोपा वयता नाल्यार आमकां खूब डिस्टन्स लागता एक ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर्स लागता हांगा आमकां विथीन 30 किलोमिटर्स डिस्टन्सा भितर 25-30 किलोमिटर भितर पावता. स्पिकर सर आतां एक खंय ना खंय आमकां क्लेरिफिकेशन जाय सीएमा कडल्यान की बाबा दाबोलीम एअरपोर्टाचें कितें जातलें कित्याक जो रिप्लाय जो एलक्यू रिप्लाय फ्रॉम सेंटराच्यान येयल्लो आसा तितून स्पिकर सर अशें इंडिकेट जाता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो आनी चड स्पिकर सर प्रेशर पडला तो म्हणटे इंटरनॅशनल फ्लायट्सांचेर कित्याक सद्याक फक्त डॉमेस्टिकाकूच उरतलो काय कितें हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो म्हाका तरी दिसता की बाकीचे कलिग्सांनी उरल्या फक्त आमकां रिप्लाय जाय की इंटरनॅशनल ज्यो फ्लायट्स आयज डायवर्ट जाल्ल्यो आसा त्यो परत हाडपाक कितें करतलो सरकार काय त्यो अश्योच जातल्यो आनी आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो असो गोस्ट एअरपोर्ट म्हणून फूल फ्लायट डिक्लेअर जातलो कित्याक आमचे स्पिकर सर म्हाका पासून कंटिन्युअसली फोन मारता फ्लायटी आसना म्हणून अशें फोन मारता की फ्लायटी येत ना कितें तरी करा कितें तरी उलया म्हणटा सीएमा कडेन उलया म्हणटा. सो स्पिकर सर खंय ना खंय आमी जेन्ना पळयता दोनूय वाटेनची जी इकॉनॉमी आसा सावथाची जावं नॉर्थाची ही आमी इकॉनॉमी पळोवपाक जाय आनी ती पळोवन म्हाका दिसता दोनूय कडेन आतां इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो दोनूय कडेन ऑपरेट जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आतां सीएमान क्लॅरिफिकेशन हेजी दिवपाक जाय स्पिकर. थँक्यू. येस नेक्स्ट श्री निलेश काब्राल. स्पिकर सर म्हाका दिसता सगळ्यांनी जे मांडला हे म्हत्वाचो इशू जो दाबोली एअरपोर्टार चालू उरपाक जाय दाबोली एअरपोर्ट चालू उरपाक जाय. पॅसेंजराचे हांवें पयलें ते विजयन बाबत मांडलें पूण हांवें तेजी आनीक डीप स्टडी केली. म्हाका दिसता ते मोपा जे पॅसेंजर घातले ते फ्लायट्स म्हणल्यार तेणें 1498/2 केले जाल्यार सारकें जाता म्हणजे इट बिकम्स इक्वल एज मोपा एन ऑल. बट इशू तो ना इशू स्पिकर सर की दाबोली चालू उरपाक जाय आनी दाबोली चालू उरपा खातीर म्हाका सजेशन हांव एनजीन दिल्या बाकीच्या आमदारांनी दिल्या तितून हांव चड एड करनासतना हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल सीएमाक आपणाच्या हातीन कितें आसा ते पयलें करचें आनी सेंटरा कडेन वचून तेंच्या हातीन कितें आहा ते दुसरें करचें. पूण एक खंय तरी जशें जे आज पॅसेंजर फ्लायट्स येवपाक जाय जाल्यार ताका इनिशिएटीव करपाक कित्याक आज एअरलायन जे आसा खूब बंद पडलेले आहा चालू जाता बंद पडटा कारण दे आर व्हेरी डायसी सिट्युएशन. डायसी म्हणल्यार सारकें कट टू कट काम करता आनी तांकां जर खंय फायदो जाता सो दे वील ट्राय टू ब्रिंग इन. सो म्हाका दिसता आमच्या हातीन पयलीं स्वतेर जे स्पेशली फॉर दाबोली सगळ्याक करपाची गरज ना. आमचे फ्युअल एअरलायन फ्युअल तेजो जर वॅट कमी केलो जाल्यार ताका आमकां एक करूंक शकता. दुसरें जे हें आसा की UDF ते सेंटरा कडेन उलोवपाक जाय. तिसऱ्यो अशे खुबश्यो गोश्टी आमी करूंक शकता. विजा ऑन अरायवल जशें सांगलां बाकीच्या कंट्रीनी आमी विजा आतां रशियाक विजा ऑन अरायवल ना म्हणजे ही विजा इट इज लायक टायम कन्ज्युमिंग बट विजा ऑन अरायवल केल्यो स्पेशली दाबोली एअरपोर्टाक जाल्यार करूंक शकता. म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमा कडेन की तेणें आपणाची गूड ऑफीस यूज करून दाबोली चालू उरपाक जाय. हो मुद्दो जर आज हे जे रेजोल्युशन आहा एक गव्हर्मेंट रेजोल्युशन कन्वर्ट करून हे आख्ख्या 40 आमदाराक हो एअरपोर्ट उरपाक जाय आनी तेजे खातीर स्टेट सरकारान करचें आनी सेंट्रलान कितें जाय तें करचें असो रेजोल्युशन कन्वर्ट टू गव्हर्मेंट रेजोल्युशन करून अशें हांव रिक्वेस्ट करता. थँक्यू. सीएम ऑफिसर रिप्लाय दिला बरीच म्हाका खूब जाण बेश्टेच टायम वतलो.
एक ऍड करतो स्पीकर सर जे एक बारीकशे आय वुड लाईक टू टेल दी ऑनरेबल चीफ झालं नाही रे. ना चांगलं तू विषय केला नाही सेम रे जय नाही, जय नाही. काय गेल ते विषय Speaker विषय sir, तुझी दवरलं नाही तुम्ही. हांव एक तुका- तुका इम्पॉर्टंट time- सारखी इम्पॉर्टंट इश्यू एक मिनिटान स्पीकर सर माझो टर्न हा जे एक मायकल बाब एक मिनिटान सांगता सी बेसिकली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द इश्यू लुक्स लाईक जे हँडलर हा द हँडलर इन बेसिकली इन मोपा ही इज Celebi presence. Celebi is something which handles 58,000 flights. They handle 540,000 tons of cargo. They have 7,800 employees. This company padya Celebi. They basically handle all the Mopa airport. Other speakers are they were handling Mumbai International Airport, Delhi Airport, cargo terminal in Delhi. They had started with 3. Mukhyamantri Bab, they were handling 3. Today they are handling Delhi, Cochin, Bangalore, Hyderabad, Mopa and Ahmedabad and Chennai. This company is a multinational company. This company has its headquarters in Turkey, in Istanbul. They are very aggressive because they are operating in Turkey, Frankfurt, Hungary, India, Delhi, Tanzania, and they are also operating in Mopa. So you are looking at the way with so many flights, 58,000 flights connecting, we are playing with fire. So basically my request to you, Speaker Sir, is that this is a company that is 1958, one of the most successful companies in the aviation Michael industry. Lobo. Handling cargo. Na, just to tell you, हा 2 मिनिटांनी when we are sufficient playing time with दिलो this particular thing, how you need to understand दोन मिनिटां that विषय this is सोबत a very, very aggressive company. Point add करा विषय सोबत. This will make sure that Dabolim goes to will not exist because they are aggressive. Yes. Speaker sir, when we speak up on this issue, we need to speak on Goa. We as Goans. आणि जेन्ना आमी नॉर्थाचे रावता आमी सावथाचे चिंतपाची गरज आहा कित्याक फायनली सावथाचे लोक डिपेंडंट आहा ते एअरपोर्टाचेर दाबोलीम. आतां स्पीकर सर एकूच नोदरे काडून दिवंक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे. फर्स्ट इंटरनॅशनल फ्लायट जे मूव जालें हें सरकाराचें आसलें, दॅट इज एअर इंडिया, वीच वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे हिथ्रो वचपी फ्लायट जे गोवा टू हिथ्रो आसलें तें फर्स्ट मूव जालें आनी तेजे उपरांत ओमान जालें, कटार जालें, विस्तारा इंटरनॅशनल जे वयता तें गेलें आनी इंडिगो. म्हणजे आतां स्लोली आनीक एक फ्लायट ह्या म्हयन्यान खंय वचपाचें आहा, म्हणजे एअर अरेबिया तें वचपाचें आहा. स्पीकर सर ना गॅटवीक. स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा, जो तर सरकाराचेच फ्लायट थिंगासून मूव जाता आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर वयता, हे म्हाका दिसता खंय तरी आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आहा. आनी Just to Say, correct him. No, just to correct him. As per Opposition the- leader, as बसून per- घ्या. as per- Sir Alex Lawrence. As per DGCA, Alex Government Lawrence, of India तुमका- doesn't have तुमका- control कितें point over any airlines. That is the श्री reply. दिगंबर कामत. They don't have. स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट, Yes. both airports have to coexist. Both airports have to coexist, then we need to do something about it. Okay. दाबोलीम एअरपोर्ट उरप आनी फंक्शनल उरप हें अत्यंत गरजेचें. म्हाका याद जाता, हांव रिकॉर्डाचेर काडून पळयात, जेन्ना मोपा एअरपोर्ट सँक्शन केल्लो तेन्ना सेंट्रल कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्लें, वन्स मोपा इज कमिशन दाबोलीम शॅल बी क्लोज्ड. हांव मुख्यमंत्री आसतना we took a cabinet decision to request the center to reverse the decision. I led a all-party delegation to Delhi and we forced Delhi government to change the decision at that time, and second decision was taken by the cabinet that Dabolim shall continue as the international airport. आणि म्हाका गॅरंटी आसा की चीफ मिनिस्टर आपले सगळें कितें इन्फ्लुएन्स आहा तें यूज करतलो. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस दाबोली शूड बी अलाउड टू क्लोज डावन. दिस इज द कन्सेन्सस ऑफ द हाऊस. सगळ्या हावसाक दिसता दाबोली उरपाकच जाय. जें कितें करपाक जाय चीफ मिनिस्टराक सेंटरा कडेन उलोवन कितें करपाक जाय ते स्टेप्स चीफ मिनिस्टर घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. राजीव साळकर. राजीव साळकर. स्पीकर सर म्हाका दिसता टायम एंड अगेन ऑनरेबल सीएमानूय हाजेर एश्युरन्स दिला, पूण एक आमदार वास्कोचो आमदार म्हणून म्हाकाय दिसता की आज मॅक्झिमम लोक आमच्या मुरगांव तालुक्यांतले थंय काम करता. तो लगेजवालो आसूं नाल्यार पोर्टर आसूं नाल्यार टॅक्सीवालो आसूं नाल्यार चावालो आसूं, सगळे आसूं. सो आमकां सगळ्यांचे जे सेंटिमेंट आसा
ते CMान लक्षांत घेवन म्हाका दिसता इफ नीड बी म्हणजे सगळ्यांनी सांगलां की ते एअरलायन्सा कडेन उलोवपाक जाय वाय दे आर शिफ्टींग हांगा कितें कमी पडटा काय कितें नाजाल्यार हांगा रेट चड पडटा ते CMान ताजेर एक विचार करून म्हणजे एटलिस्ट सावथ गोवाचो तर पूर्ण विचार आसाच पूण इमिडिएट इफेक्ट ताजो मुरगांव तालुक्याचेर पडटलो आनी म्हणजे आमी दीस इज आवर एप्रिहेन्शन दीस इज नॉट दीस थिंग पूण आमकां CM सदांच भिवपाची गरज ना म्हणून अशें सांगतात आनी ते तशेंच आसतलें अशें हांव मागतां आनी CMा कडेन एक विनंती करता जाता जाल्यार जितले जाता इतले तांचे इन्फ्लुएन्स जशें दिगंबर बाबान नांव कॉल सांगलां केलें म्हणटा हाजे कडेन वचून तो श्री उरपाचो शंकर करचो बामणकर. स्पीकर सर नाव गेले स्पीकिंग Now ऑन call कॉलिंग Captain अटेन्शन स्पीकर सर जो आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसा हो सगळे आमचे आख्खे गोंयकारांक तसोच आमच्या आख्खे सावथ गोवाच्या लोकांक कन्सर्न आसा स्पीकर सर आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर जे तेंच्यांनी आमकां उतर दिलेले आसा आनी इवन आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याचे सावथ गोवाचे कितें दाबोली एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपा ना आनी आमकां खबर आसा जे उतर CMान दिल्लेले आसा ते उतर ते पाळटले आनी त्याच प्रमाणे जी फ्लायट्स थंयसरली जी शिफ्ट जाता पळय हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक आयज आमकां खबर आसा मोपा जंयसर रेट तांकां कमी दिवपाक लागलेले आसा पार्किंगाचे लँडिंगाचे तेज्या लागून फ्लायट थंयसर शिफ्ट जावपाक लागले हेजेरूय दक्कल घेवन म्हाका दिसता जे आमकां करचें पडटलें सेंट्रला कडसून ते करून घेवचें कित्याक आमचो मेन जो बिझनस आसा थंयसर तो आमच्या लोकल्सांचो आसा स्पेशली आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे टॅक्सी ड्रायव्हर थंयसर आसा जे थंयसर सगळे आपलो धंदो करता पोट भरता हे लोकांक सेफगार्ड करपाची गरज आसा फाल्यां थंयसर जर फ्लायट्स कमी जाले जाल्यार हेंकां खंय तरी त्रास जातले बट पूर्ण विश्वास आसा कितें हेजेर दक्कल घेवन आमचो चीफ मिनिस्टर ही जी फ्लायट आसा ती फुडें शिफ्ट जावपाक Alex दिवपाना. Lawrence. आमी इलेक्ट जाल्ले तेन्ना फर्स्ट टायम इन 2007 तेन्ना आमी सेफ गोवाचेर इलेक्ट जाल्ले तेन्ना वन ऑफ द इशू वॉज द दाबोली एअरपोर्ट आनी दाबोली एअरपोर्ट आसतना वी फॉट फॉर इट कंटिन्युअसली आज पासून ते क्वेश्चन आहा आनी वॉट वॉज हॅपनिंग नाव वी हॅड प्रिडिक्टेड एट दॅट टायम हें आज पड कितें जाता आमी तेदोच सांगलोलें आयकाव रिपोर्ट सगलें ऑल दीस डिटेल्स हाव फ्लायट्स वूड बी शिफ्टेड हाव एवरीथींग वूड बी डन वी हॅड ब्रॉट इट टू द नोटीस not that it is to be brought now flights would be shifted we had brought Bangalore airport we had brought so many details in detail we had brought everything to the on the house now it is like Vijay says it is we don't plan only and then plan to fail made it is no it is a faith accomplished this life from beginning to now so now what we have to do is we have to either save it because it is a central subject it is no longer a state subject airport is coming to the so I would request the government to see how means collective effort gain zala delegation gain zala kitkon to kitko save korba te only that part we should concentrate otherwise it is there is nothing what we had spoken first to now same thing is happening so we want this double airport on any under circumstances Vasco people are there they are also having a business there Kortani people are having business our people are the essence of दाबोली एअरपोर्ट म्हणून कितें गोंया भितर चलता काय ना तुगे नॉर्था जाण तूं नॉर्था म्हणटा तें दुसरो वास येता सावथा म्हणटा एक बरो एक डिफरंट हें येता एटमॉस्फियर सो नॉर्था म्हणटा मातशें डिफरंट तुगेलो सारको 5 स्टार वास न्ही आमगे मातशें तो 3 स्टार सो एटलिस्ट दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा दॅट वी शूड हॅव बीन प्रोटेक्टेड आतां 2 एअरपोर्ट आहाय 2 एअरपोर्ट आमी तेन्ना बोब मारता 2 एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्ना चलपा ना गोंयांत केन्ना चलपाना टोन एअरपोर्ट म्हणटा इंकोण म्हणटा नॉर्थ आनी सावथ म्हणून नॉर्थ एंड सावथ इज द इशू हो क्रिएट केला बट नॉर्थ एंड सावथ म्हणटा 2 एअरपोर्ट म्हणटा चलपा न्ही एकूय एअरपोर्ट जाल्यार आतां तूं 2 एअरपोर्ट जाला काय ना तो एकूय एअरपोर्ट जाय तूं विरांदे आहा म्हणून आतां आमचें नाव हाव बेस्ट वी कॅन सॉल्व आय डोंट ब्लेम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सक्सेसफूल गव्हर्मेंटान केलें तें आतां तूं वॉट स्टेप्स आर गोइंग टू टेक टू प्रोटेक्ट इट ठीक ताणें तो उलयलो न्ही ना कोण अंतन स्पीकर सर आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा तो आमकां सारको आमचे हांव म्हणना सावथ आनी नॉर्थ हें हांव डिवायड अशें म्हणना पूण जे आमचे सावथचो लोक आसा हांगा व्हेरी डिफिकल्ट जाता जेन्ना हांव 1-2 फावटी UK गेलें जाय जाण आमकां UK आमचे भाव मेळले ते म्हणटाले आमकां इतलो व्हडलो डिस्टन्स पडटा तरी आसतना हांव मागता आमचे सावथ लोक आसा जे सावथ आमचे जे बिझनसमॅन आसा जावं आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा बाकीचे आमचे कलिकान सांगलेले आसा हांकां भरपूर प्रॉब्लम जातले हांव मागता आमचे CM सरान जाता ती भाशेन आमचो जो दाबोली एअरपोर्ट आसा तो एक्टीव आसपाक जाय आनी इतलें सांगून थँक्यू म्हणटा येस माननीय मुख्यमंत्री स्पीकर सर म्हणजे सगळे MLA कलिग्स यांच्यांनी कन्सर्न व्यक्त केला आणि हे कॉलिंग अटेन्शन जे हावजा मुखार हाडला सगळ्यांनी सायनी मारून एक म्हणजे स्पीकर सर
आमी सगळे जाण एग्री करता की गोंयांत दाबोलीचेर जेन्ना पॅसेंजर्स कॅपेसिटी चड वाडपाक लागली तेन्ना दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागली आनी दुसऱ्या एअरपोर्टाची गरज लागल्या उपरांत द सक्सेसीव गव्हर्मेंट जागा फायनलायज केली आनी देन द गव्हर्मेंट हॅड टेकन द डिसिजन आनी ताज्या उपरांत मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो. आतां आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमकां दोनूय एअरपोर्ट जे आहा पळय न्ही सस्टेन उरपाक जाय. जरी बाब युरी हांच्यांनी म्हटलें की तो घोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून हांव आयजूय सांगता तो घोस्ट एअरपोर्ट जावचो ना. ताच्या खातीर 100% सरकाराचे प्रयत्न पयलीं आसले, आतांय आसा आनी फुडें आसतले. स्पिकर सर, हांव एक कित्याक सांगता तर कॅबिनेट डिसिजन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज गिवन द कॅबिनेट डिसिजन की बाबा आमी दोनूय एअरपोर्ट मेंटेन करपा खातीर सगळो प्रयत्न जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली हो इन फ्युचरूय करतले म्हणून. स्पिकर सर, तांच्यांनी सांगता आसतना म्हणजे एक दोन गजाली आमी पळयता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो नेवी एअरपोर्ट आसा आनी तेचो टायमाचो कन्स्ट्रेन आसल्या कारणान सकाळच्या मॉर्निंग अवर्सान एक 9 पासून त्यो 12-1 पर्यंत फ्लायट्स लँडींग जे ते जावंक शकना. हो पीक अवर आसात. मॅक्झिमम लोक ट्रॅवल जे आसा पळय न्ही हे त्या वेळार करता किंवा मॅक्झिमम फ्लायट्स लँडींग करपाचो टायमींग हो त्या वेळार आसता. म्हणून थोडेशा टायमिंगा खातीर थोड्यो फ्लायट्स ज्यो आहा पळय न्ही थोड्यो फ्लायट्स कदाचित शिफ्ट केल्या आसतल्यो, बट बरीचशी न्यू डेस्टिनेशन्स म्हणजे आमी म्हणटा न्यू कनेक्टिविटी गोंयांत एस्टाब्लीश ही मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर जाली. स्पिकर सर, हो सिवील एविएशन मिनिस्ट्री हांच्या अंडर येवपी म्हणजे नेवीचो एअरपोर्ट आनी सिवील एविएशन मिनिस्ट्री जी आहा पळय न्ही तो हँडल करता. हांव फाटले जे सिवील एविएशन मिनिस्टर्स आसले हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तांच्यांनी जशें म्हटलेलें की आमकां तुमी फ्युएल्स वॅट कमी करचो. खरो म्हणजे फ्युएल वॅट आमी कमीय केल्लो. आमी डायरेक्टली 8% आयिल्ले कारण इन केस आमकां मॅक्झिमम लँडींग आतांच परत आमी वाडयला कारण ती हे दिल्ले. आतां हितून उरले 2 गजाली स्पिकर सर. एक म्हणजे आमी म्हणटा ताका लँडींग फीस म्हणजे युजर डेव्हलपमेंट फीस अँड पार्किंग फीस ह्या 2 विशयाचेर ती मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पेक्षा मातशी हांगासर चड आसा. हांवें कंपॅरिजन हांव स्पेशली पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही 2 फीस जी आहा ती कमी करची म्हणून आनी त्याच कमी करून त्या प्रमाणे इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हांगासर जे आसा पळय न्हू ते आमकां जेणे करून आसा त्यो फ्लायट्स मेंटेन उरपाकूय जाय, न्यू कनेक्टिविटी येवपाक जाय. बाप विजयान जे सांगलें की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युएल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन हो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता. त्याच प्रमाणे निलेशान आनी बाकीच्यांनी सजेस्ट केलें आल्टनान की विजा ऑन अरायवल सेंट्रल सब्जेक्ट आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट वी आर रिक्वेस्टिंग म्हणजे बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक डायरेक्टली गोंयांत म्हणजे चार्टर फ्लायट स्पेशली तूं म्हणटा तश्यो रशियन आनी त्यो हांगासर येता त्या ती विजा ऑन अरायवल्स कशा पद्दतीत आमी तांकां फेसिलिटेट करपाचें. गोंय सरकार इज 100% रेडी बाकीच्या बाबतीत सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर. बट अगेन इट इज एन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचो विशय आसा. बट ताज्याय कडेन आमी कंटिन्युअसली होय विशय मांडून हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही सोडोवपा खातीर आमचें सरकार हांव म्हज्या बरोबरचे बाकीचे सगळे आमदार हे कटिबद्ध आसतले. आमी जायते वेळार आमी पळयता की सिवील एविएशन मिनिस्ट्री म्हणजे इन क्रोर्स ऑफ रुपीज इज स्पेंडींग ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली थंयसर डेव्हलप करीत आसा. अशें न्ही की आतां आनीक लँड एक्विजिशन वयल्यान करीत आसा. सरकाराचें इंटेन्शन मोपा दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद करपाचें खंयसरूच ना. आतां ती एडिशनल लँड म्हण किंवा एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी किंवा आमच्या कडल्यानूय बी जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या आमदारांक सांगपाक सोदता की खंयसरूच सरकारचें इंटेन्शन बाबा आमी दाबोली बंद करपाक जाय अशें आतांय ना आनी फुडें आसचें ना. आनी आमी खंयचोच म्हणजे प्रिफरन्स असो की आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक दिता अशें ना. एज द रेव्हेन्यू शेअरिंग जरी तेंच्या बरोबर आसलें सुद्दां जाल्यार म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की आतां आमी पळयता की डे बाय डे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपी हाजी आनिकूय बी वाडत आसा. तूं जशें म्हणटा पळय न्ही इट वील 24 सांगून म्हणजे ट्युरिस्ट कॅपेसिटी ज्या पद्दतीन कॅरिंग कॅपेसिटी इन फ्युचर स्टडी करपाक जाय कितले आनी मॅक्झिमम ट्युरिस्ट आतां बसींनी जिपींनी बीन येवपाचें तें बंद जाता तें सोडून सगळ्याच विमानांनी येवपाक लागतले बरेचशे जाण. सो दॅट आतां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन कनेक्टिविटी जी आहा पळय न्ही नेबरींग एअरपोर्ट म्हणजे फाल्यां सकाळी कोल्हापूर बेळगांव ह्या सगळ्या एअरपोर्टांक सुद्दां उड्डाण स्किमीच्या अंतर्गत कनेक्टिविटी स्टार्ट जातली.
आणि मॅक्झिमम लोक वील प्रिफर म्हणजे टायम सेव करपा खातीर प्रिफर बाय एअर आमी आतां पळयता की कोण उबो रावन बीन वचना सगळे त्या खातीर ते कॅल्कुलेशन तशें फक्त इट इज 190 ना उबो रावन ना ना हांवें तें कॅल्कुलेशन करून पळयलें तुका सांगलें हांवें पुन्हा ना ना सर स्पीकर सर हांवें कॅल्कुलेशन ताका करून हांव चार्ट धाडटा तुका ना ते घुसपाला डबल जाता ते मोपाक डबल जाता ते दाबोलीम. चार्ट धाडटा रे चार्ट धाडटा हांव तुका केला कॅल्कुलेशन स्पीकर सर त्या खातीर कॅल्कुलेशन कितें जावं एश्युरन्स जें दिता तूं एअरपोर्ट राखतलो म्हणून तें एश्युरन्स नेक्स्ट टायम आसूंक जाय आनी खंयचीच फ्लायट कॅन्सल जावंक जायना धर Speaker जाली sir, जाल्यार वील टेक 100% रिजनल टू हें स्पीकर सर हांव स्पीकर सर बेगिनाच- हें रेझोल्युशन म्हणून कर ऑफ द होल हाऊस नाही. मेक दीस इंटू रेझोल्युशन स्पीकर सर नाही स्पीकर सर दिस इज अ कॉलिंग अटेन्शन वी कांट डू एज अ रिझोल्युशन sir, आमची स्पीकर सर ह्या हाऊसांत हे रिझोल्युशन हाज्या पयलीं घेतलां निलेश हाज्या पयलीं घेतलां सेम वे ना 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 काय जाऊ ना म्हणून आमची फियर एन्झायटी स्पीकर सर दिस इज अ रेझोल्युशन कॉलिंग घेतले फुडें काय स्पीकर जायना सर आमचे इंटेन्शन खंयसरूच येना दिस इज अ कॉलिंग अटेन्शन आमी सगळ्यांची 100% एक मिनट सांग. मुखेलमंत्री बाब सी very clearly the reality I have highlighted the reality as per the reality government of India doesn't have any authority to tell any airline as this is the very clear as per repeal of Air Corporation Act March 1994 aviation has been totally deregulated airline are free to conduct capacity Speaker with sir, any aircraft LOP एक minute so how will you do it now I'll tell you because why I named this celebi पड़े यहाँ they handle तेगेलो एक मुरली रामचंद्रन म्हणून he is the CEO of India and Southeast Asia if he is handling MOPA very aggressively and he is handling because they are only on a profit making Yes, enough. Esle jenna aggressive player I think you should call this type of people here have a meeting see whether he can handle in Dabolim also Speaker, handler sir. pode It's okay. they are the only people who will make that both the airports survive स्पीकर सर जेन्ना तूं एर इंडिया समज तूं वयता एर इंडिया तुका बेगीन लंडना वचपाक जाय जाल्यार यूल कॅच द क्विकस्ट एंड द फास्टस्ट येस कनेक्शन कंप्लीट करपाक दियात मुख्यमंत्र्याक स्पीकर सर So स्पीकर you have- सर I'm not- LOP मुख्यमंत्र्याक कंप्लीट करपाक दियात पयलें LOP by profession is an pilot ताच्या खातीर ताजी मदत आनी घेता दूख जाता कित्याक आमी 2 वर्सां म्हूण तुका सांगलोलें पयलेंच हांवें प्रश्न सप्लिमेंटरी जालो तुका की यू हॅव टू वर्क ऑन मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज तूं तें यू हॅव स्टील नॉट रिटर्न ऑन द युजर डेव्हलपमेंट फीज फ्यूल दिवपा जाय म्हूण स्टील यू हॅव नॉट रिटर्न आनी 6 म्हयने वयतले आनी फ्लायट डिले हें जायत वयतले सो स्पीकर सर हें पळय हें आज सद्या दाबोलीम वेंटिलेटराचें आहा हाजेर आमी खूब मातशें भायर ऑपरेशन थिएटर आण नेक्स्ट कॉलिंग अटेन्शन श्री चंद्रकांत शेट स्पीकर सर एकूच ऍड करता हांव फक्त फ्युएल वेट म्हणटा पळय न्ही तो आमी हांगा देंवयलो काय तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरूय देंवतलो दोनीय कडेन फक्त That doesn't make a difference. Exactly. No, you have to तो look. वेगळो कसो पडटलो? No, correct. What you have to look, Honorable Chief Minister, is how are these handlers handling MOPA and how if they are aggressive. Now, for example, it is like how Goa Miles is finishing the Yes, local but taxi sir, operators. स्पीकर सर बाय It's the टेकिंग same. म्हणजे हेल्प ऑफ द LOP ऑल्सो वॉट एवर म्हणजे जे कितें सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री हांच्या कडेन कॉर्डिनेट करून हे आमकां जो प्रयत्न करपाक जाय ते गोंय सरकार करतले इतके हांव प्रॉमीस करता थँक्यू स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे ना श्री कार्लोस सेरेरा श्री गणेश गांवकर Speaker sir, I am to call the attention of the Chief Minister, Minister for Tribal Welfare on to the following. Attention of the House is called as regards the people of Savardev constituency as well as Goa state at large, especially tribal population, about improper assessment of forest right claims and also inordinate delay in settlement of claims in both North Goa as well as South Goa districts. Minute. Speaker sir. Speaker sir, the implementation of the Forest Right Act 2006 is then commenced in the state of Goa in the year 2012. The Forest Right Committee, Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committees have been formed under FRA 2006
At the apex level, the state level monitoring committee is headed by the Chief Secretary, State of Goa. To expedite the work and disposing of the claims, the state government has engaged the committee, the private agency, and for the survey and demarcation of the forest right claim to complete the process of the spot verification and survey. The agency has already initiated the process of survey and demarcation of the approved claim by the DLC. During the financial year 23-24, 308 claims have been approved, 386 titles have been distributed, and 20 claims have been rejected. In the state of Goa, there is a suo motu updations of the revenue record and once the title handed over to the beneficiaries. The Directorate of Tribal Welfare give allowances to the member of the Forest Right Committee who attend the spot verification of the claim. That the Forest Right Committee, FRC, is received the total number of 10,136 claims under this annexure is enclosed. The individual claims is 9,758 and community claim is 378. Out of the said claim, the spot verification has been completed in respect of 6,543 claims and 4,123 claims have been approved by the Gram Sabha. 1,958 claims have been approved by the SDLC and 1,457 claims have been approved by the DLC. In respect of 871 claims, Sanad and have been issued and 54 claims have been rejected after providing an opportunity of the personal hearing by the district level committee. The Director of Tribal Welfare has conducted the various workshops for the title holder in the North Goa and South Goa for the title holders by engaging the officials of the Department of Agriculture Horticulture Corporation. The purpose of the said workshop programs is to create the awareness among the forest right holders of the various schemes, subsidiary scheme of the government so that they can make best use of the such scheme for a livelihood purpose. The Director of the Tribal Welfare, in collaboration with the Goa Institute of the Public Administration and Rural Development, GPARD, as a part of the capacity building under the Forest Right Act 2006, has conducted the training cum workshop program to sensitize the member of the Forest Right Committee about the various provisions of the Act at the village level in order to expedite the disposal claims at the Gram Sabha level. The Director of the Tribal Welfare has also conducted the training cum workshop on FRA under Tribal Research Institute, Goa, centrally sponsored scheme, in collaboration with the Goa Institute of the Public Administration and Rural Development as a part of the capacity building under the Forest Right Act 2006. For the member of the district level committee, sub-divisional level committee and a special committee, the government for this purpose had called the eminent resource person to recognize by the Ministry of Tribal Welfare Tribal Affairs in New Delhi. The Director of the Tribal Welfare is also planning to conduct the refresher training cum workshop on FRA under Tribal Research Institute, Goa, in collaboration with the Goa Institute of Public Administration and Rural Department as a part of this capacity building and under the Forest Right Act 2006 and for the member of the district level committee, sub-divisional level committee and special committee for the speedy disposal of cases. The entire process of the disposing of the claims is very time consuming and lot of difficulties are faced by the ground level during the physical verification. The main reason for the same is to lack of interest in the member of the Forest Right Committee and non-recommendation of the claim by FRC to the Gram Sabha and for the Gram Sabha resolution, which affects the implementation of the FRA 2006 in speedy manner. The processing of the claim at the various levels has now granted the momentum for after the appointment of the private survey agency and for the survey and intensive training to all levels. The claimants will get their right on the forest right cultivated by them in due course of time upon the following due process as law. I have attached the annexure. Speaker sir, एक कॉलिंग अटेंशन हाडपा फाटल्यान म्हजो एक हेतू आसा. म्हाका याद जाता 2012 तुमी तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर आसलेले आनी 2012 गोंयांत FRA 2006 लागू केल्लो. आतां तो कायदो लागू करपा फाटल्यान आनी पास करपा फाटल्यान 3 मेन रिजन आसलेले. एक रिजन म्हणजे कशें आसा की कन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट
ensuring the livelihood and food security of the forest dwellers. आता ह्या फॉरेस्ट ॲक्टाप्रमाणे आमच्या FRC प्रमाणे शेड्यूल टायप फॉरेस्ट ड्वेलर्स आणि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर यांचो दोगांचो जो पळय फरक आसा न्ही त्या फरका भितर मुद्दाम करून सांगता कळपा लागून की शेड्यूल ट्रायब आसा ते रिजायड करपा जाय आसलेले आमच्या फॉरेस्ट लँडाक प्रायर टू कट ऑफ डेट 13/12/2005. 13/12 म्हणटरी आमकां याद जाता आमच्या आदल्या मुख्यमंत्र्याची माननी मनोहरबाईची तेजी बर्थ डेट 13/12 आसलेली. एक विशय मुद्दाम करून सांगता हांव की अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेव्हलपर्स आसा न्ही स्पीकर सर तांकां कमीत कमी ह्या कट ऑफ डेटीच्या पयलीं 75 इयर्स ती रावपा जाय आसलेले. आतां हें सांगपाच्या फाटल्यान कारण इतलें की आमच्या धारबांदोडेचे खुबश्यो केसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो तांकां जमीन जी पळय क्लेमंटान क्लेम केल्या तेजे पेक्षा कमी जमीन तांकां अलॉट केल्या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पयर उलयलां. माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ती आमी कितें जे पळय विशय हो आसा तो सॉल्व करुया. पूण एक क्लियरली सांगता हांव की जमीन जी कोणी ज्या मनशान कल्टिवेट केल्या ताका दिता आसतना एक झाडाक 40 स्क्वेअर मिटर जमीन अलॉटमेंट चालू केला आतां आनी हें डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर चालू केल्या. कशें जाता की 20 वर्सां पयलींची झाडां जर समज 100 आसा जाल्यार ताका कितले मेळटली ताका 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली. आनी तेणें जर क्लेम जर केल्ली जमीन आसा तेजी 20,000 आनी बारीक जर झाडां समज तेजी आसा कमी वयाची जाल्यार ती जमीन ताका दिना ते. त्या खातीर लॉ कितें आमकां कायदो कितें प्रोवायड करता कायदो अप टू 4 हेक्टर्स जमीन प्रोवायड करता. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन एज ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून की ह्या लोकांच्यो केसी आसा त्यो ताबडतोब निकालां काडपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता न्ही हो विशय मातशे सिरियसली आमी एक उलय घे उलय. Speaker sir, this particular issue we spoke about yesterday, and म्हाका दिसता the forest dwellers, the High Court had given a direction to the Forest Ministry की जे case है last week an assurance was given that बेगीन करपा जाय म्हणून. Almost 1 year आता is happening. 10,000 कित case आल्या with forest dwellers also. Hardly 1,000 cases are settled. So I think High Court also has taken cognizance of it. This is something very, very serious, and I believe that the Honorable Chief Minister needs to look into it seriously. माननीय मुख्यमंत्री हो विशय हांवूय फॉलो करता पूण म्हाका मातशें हाजे अजुनूय म्हाका एक टास्क फोर्स आसा आमी करून आसा न्ही तो एकदांचो विशय सोंपोवपाक जाय म्हाका. नासो जाल्यार 2012 विशय सुरू जाल्लो अजुनूय 50% जावन येना. त्यामुळे तुमी मातशें सिरियस घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, समिस्त गोंयकारांक खबर आसा की ट्रायबल्सांक खरे रायट्स जे आहा पळय न्ही ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012तल्यान दिवपाक सुरवात केले. तुमी जाणा तुमी तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर्स आशिल्ले. आमी पळयता की ट्रायबल्स आपल्या रायट्सा खातीर तांकां झगडचें पडलें. 2003 तांकां म्हणजे गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय कम्युनिटीक ह्या ट्रायबल कम्युनिटीच्या अंडर एसटी कम्युनिटीच्या अंडर घातले गेले. तेज्या पयलीं एसटी पॉप्युलेशन अशें गोंयांत नाशिल्लें. मायग्रेट जावन जे कोण येवन रावल्ले तेच आशिल्ले आनी तेज्या उपरांत तांकां मोठो संघर्श करचो पडलो आनी त्या संघर्शाचे समिस्त तुमी स्वता साक्षीदार आसात. बाकीचेय सगळे आमचे आमदार मंत्री हेय सगळे साक्षीदार आसात. गोंयकारांनी तो संघर्श पळयला. 2008-9तलें तें आंदोलनूय पळयलां आनी तेज्या उपरांत 2012 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येयल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तांकां वेगवेगळे रायट्स जे दिवपाक जाय आमी म्हणटा की जॉब रिजर्वेशन आसतलें शैक्षणीक रिजर्वेशन आसतलें हाज्या सारकेले वेगवेगळे रायट्स दिवपाक सुरवात केली. एकूच उरिल्ले ते म्हणजे तांकां लँड म्हणजे जमनी हक्क जमनीचो मालकी हक्क कारण ते 21 वर्सां फॉरेस्टांत रावताले. आनी हाज्याच बरोबर बाब गणेश गांवकार हांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जे जंगलांत रावता आमचे ट्रायबल भावूय रावता आनी ट्रायबल भावांच्या बरोबर इतर कम्युनिटी रावता तांकांय बी हे दिवपाची गरज आशिल्ली. आनी ताका लागूनच म्हणजे FRA एक्ट म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्ट हो एक्ट 2007 विधानसभेत ह्या पास केलो.
बट खऱ्या अर्थात तो एक्टिवेटूच जावंक नाशिल्लो, दिवपाक सुरवातूच करूंक नाशिल्ले. 2012 तो एक्टाची सुरवात केली, ताका लागून वेगवेगळ्यो कमिटी काडल्यो. सत्तरी आसतले, सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, ह्या पुराय भागात जे जे फॉरेस्ट ड्वेलर्स आनी ट्रायबल भाव आसा जे जंगलांनी रावता तांकां तांच्यो जमनी तांकां मेळच्यो. आतां ती कितली जमीन मेळची हो एक विशय जो आशिल्लो तो थोडोसो म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड, कितली मेळची हाजेर विशय. हांव स्वता एज अ ट्रायबल मिनिस्टर, हांव फाटले फावटी फॉरेस्ट मिनिस्टरूय म्हाजे कडेन आशिल्ली, तेन्नाय हांवें त्या फाटल्या टर्मान एक्टिवेट करपाक हें केलो. आनी एज अ चीफ मिनिस्टर आनी ट्रायबल मिनिस्टर म्हाका खूब खोस भोगता की हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं एकट्याकूय बी ह्या हेच्या अंतर्गत सनद मेळूंक नाशिल्ली. प्रोसेस चालू आशिल्लो आनी प्रोसेस टेक्स टायम, कारण ते ग्रामपंचायत लेवलाचेर पयलें पास जावचें पडटा, ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, ती सर्वे करून आयडेंटिफाय करचें पडटा. आयडेंटिफाय करता आसतना त्या पंचायतींतले बाकीचे जे लोक रावता तांच्यांनी बी ताका सपोर्ट करचो पडटा. ते तितक्या म्हणजे एक्चुली पयलीं आशिल्लें की 75% ऑफ द पॉप्युलेशन थंय येवपाक जाय. आमी ते चेंजीस करून मागीर कमी पॉप्युलेशन आयलें सुद्दां आसत जाल्यार तो ठराव पास जावचो हे डिसिजन घेतलें आनी ग्रामपंचायत लेवलाच्या वयल्यान सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. बरेचशे फावटी जेंच्यांनी क्लेम घातल्या तेय कमी फॉलोअप करता. म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी हो विशय वेगवेगळे फावटी लावन धरता त्या ती हो विशय जो आहा पळय न्ही आमी कम्युनिटीन त्या विशय हो फुडें व्हरप गरजेचें आसा. आनी बाकीचे कम्युनिटींतले बाकीचे लोक त्या पंचायत एरियेन रावता निदान त्या ग्रामसभेक तरी तेंच्यांनी येवचें. आमच्या कडल्यान ताका सर्वेयर जाय आयडेंटिफाय करप हें आमी ऑलरेडी एडिशनल सर्वेयरूय घातला आनी एडिशनल सर्वेयर घालून तांकां दिता. आतां उरता उरलो विशय फक्त एका झाडा पुरती जी स्क्वेअर मिटर आमदार गणेश गांवकर हांच्यांनी म्हटल्या ताजो एक हांव पळयतां म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंट सर्वे डिपार्टमेंट हांकां दोगांयकूय विचार करपाक लायता. बट मॅक्झिमम केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो एक्सपडायट जावपाक जाय हाज्या खातीरच. बट हें सगळें सांगता आसतना स्पिकर सर सगळी जी आसले पळय न्ही ट्रायबलांक रायट्स दिवपाक जाय आसले तितके रायट्स आमी दिले. आनी आज म्हाका खूब खोस भोगता की शेवटचो जो आशिल्लो पळय न्ही तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें तेंय म्हाज्याच काळांत जालें. आनी काल ते लोकसभेन जें आसा सादर केलें हें मोदी गव्हर्मेंटाची मोदीची गॅरंटी आसा, ही वगीत कोणाची गॅरंटी न्ही. काल ते 5 जालां स्पिकर सर, हांकां जाता आसतना सुद्दां ना म्हणपाची गरज आसा. आय थँक्स फॉर स्पिकर सर हांकां अशेंच कन्फ्युजन करून लोकांक लाडू खावपाची संवय आहा. लाडू फॉर मुख्यमंत्री दिता. अरे इट इज ओनली आय हैव सेड इट इज ओनली पास इन लोकसभा. इट हैज टू गो टू द राज्यसभा. तू ऐक आता राज्यसभा ऐक पयली स्पिकर सर एक लक्षात दवरात, लोकसभेक आयले एडमिट जालें हें मान्य करपाक जाय. 5 जाल मुट्टो कायदो जालो जातलो एडमिट केलो तेन्ना क्रेडिट दितले. कॅबिनेटान डिसिजन घेतले तेन्नाय सांगले कायदो जालो काय म्हणून. आता लोकसभेत येयले तुझ्या पार्टीक सांग सपोर्ट कर म्हणून. लोकसभेत तुझ्या पार्टीक सपोर्ट करूंक लाय. आमचे एमपी सपोर्ट केला. खऱ्या अर्थात एमपी आहे ते निधन आहे थिंगा. खऱ्या अर्थात एमपी आहे ते निधन आहे. अरे खऱ्या अर्थात काळजी असत जाल्यार सपोर्ट आमचे दक्षिण गोंयचे एमपी सपोर्ट केला. दक्षिण गोंयच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमी कॅबिनेटात पास केला आणि हांकां चिंता असली खरेंच लोकसभेत हाडटले काय म्हणून. आज आमी लोकसभेत हाडले आणि हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता, अमित शाहजींचे अभिनंदन करता, मेघवाल ट्रायबल मिनिस्टर हांचे अभिनंदन करता की लोकसभेत हाडले पास करता. तुझ्या लिडराक सांग आमचे जे दक्षिण गोंयचे जे एमपी आशिल्ले भाषण करपाक लाय. स्पीकर सर एडमिट केलें हें मान्य करपाक जाय. इतिहासात पयले कायदो जालो. अशा पद्धतीच्या एखाद्या धाकट्याशा गोंय स्टेटी खातीर पयले फावटी रेझोल्युशन हाडला. स्पीकर सर हांव ह्या हावजाक कळपाक जाय म्हणून सांगता आमचे धाकलेशे गोंयच खातीर हिस्टोरीक ओपिनियन पोल काँग्रेसान दिलो. स्पीकर सर म्हाजे आयक सांग ताका आतां सांगू नाका. बसून घे. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ह्या हावजा खातीर सांगता. हांच्यांनी काँग्रेसीन केन्ना सरकारी रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे केन्नाच केंद्रात हाडलें ना. म्हटल्यार प्रायवेट रेझोल्युशन म्हणजे हांचोच खासदार बाब शांताराम नायक आणि प्रायवेट रेझोल्युशन हाडलेलें ते सुद्धा भायर उडयले तुझ्या सरकारान. तेज्याच पक्षाचो खासदार जावन भायर उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते हेंच्यांनी केलें. इलेक्शनात स्पीच दिवपा जायो. हे कॉलिंग अटेन्शन आर रेलेवंट सर म्हणून हे फॉरेस्ट रायटाचे प्रश्न तूं सगळें दिता तेका उलोवपाक.
ऑपोजिशन लिडर तुवें विशय सुरू करतकच हांवें सुरवात केला तेण केल्या एक कशा बसून आल्लो मरे. ऍडमिट केली ही गजाल मान्य करपाक जाय ताका लागून अटल बिहारी वाजपेयीजीन स्टेटस दिलो ते पयलीं लक्षात घे. गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक एसटी स्टेटस जर कोणी दिलो आसात सरकारान दिलो. गोंयाक स्टेटहूड कोणान दिली? ते कोण बसता, दिली? मागीर सांगता हांव. स्टेटहूड कोण दिली? मागीर हें उलय. स्पीकर सर, तूं आज मुखेलमंत्री आहा कित्याक जे स्टेट जाल्लो हो मुखेलमंत्री आहा पयलीं. नाल्यार खूंय आसपाचें डिस्ट्रिक्टान आसपाचें खूंय कितें हें उलयता स्पीकर स्पीकर सर. सर फाटले दोकाटार स्पीकर सर. आमी करता. ऑफकोर्स त्या खातीर म्हणजे खऱ्या अर्थात जे आमी म्हणटा फॉरेस्ट रायट्सून FRAच्यो केसी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी कंप्लीट करतलेच. बट पॉलिटिकल 10,000 केसी आहाय. 1,000 केस तुवें केले. क्लियर जाल्यो. 10,000 केसी ज्यो आसा ह्या टेन्युअरान आमी सोंपयता. तुमी एक सुरू करूंक नाशिल्ली. अरे ते सोपयत म्हणून तूं सांगत आहा. हय. अरे बाबा सेनापती तुगे रिझर्व राव जावपाक मातसो. अरे रिजर्व जाली सुद्दां जाल्यार चिंता ना आमकां. ती चिंता ना. स्पीकर सर खंयचो रिजर्व जातलो एक गजाल मरे स्पश्टता मान्य करपाक जाय. म्हणजे कांय गजाली आमकां हेजो जो संघर्श जो करचो पडलो आसा न्ही हे सगळे रायट्स दिना. म्हणजे तसो FRA आसा न्ही तो 2006 सुरू जाल्लो आनी तो मागीर गोंयाक इम्प्लिमेंटेशन करपाक आमकां 2012 येवचे पडले. हे गजाल मान्य करपाक जाय. ज्यो गजाली पळय तुमचे कडच्यान ज्यो चुकी जाल्यो त्यो मान्य करपाक जाय. येस. स्पीकर सर ताकाच लागून म्हणजे आमचो मंत्री बाब गोविंद गावडे आसा तेय बी एका साक्षी आहात. ते फाटले फावटी ट्रायबल मिनिस्टर आसतना तेय स्वता हे फॉलोअप करताले. त्या खातीर सांगता हांव आमच्या बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हितूर जी सजेशन्स दिल्या ती सगळी सजेशन कन्सिडर करून हांव सगळ्यो फास्ट ट्रॅक करता. तुमी टायम टू टायम हेजो फॉलोअप घेतात. सगळ्या जाणांक मेळटल्यो हेजी हांव हावजा कडेन खात्री दिता आनी म्हाजी दोनूच सोंपयता. नेक्स्ट कॉलनी श्री विरेश बोरकर. विरेश बोरकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नॉट विरेश बोरकर. ऐक मरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐक. योर ऑनरेबल जे म्हाका हाल्या मुगेलो क्वेश्चन आहा 2B यू स्टील नॉट अपलोडेड टुरिझम मिनिस्टर. आर यू गोइंग टू पोस्टपोन इट? ना 48 hours होवन म्हाका क्वेश्चन मेळो जाय स्पीकर सर. फाल्यां क्वेश्चन जातलो म्हणजे हें कितें ना यू डिसाइड. विरेश बोरकर नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plaint of fishermen, trawler owners and others on the accounts of poor condition of the Malim jetty. Various issues such as structural deterioration of the jetty, sanitation and hygiene, and various operational challenges has affected the fishing community and local economy. The steps the government intend to take in this regards. Speaker sir, the Department of Fisheries had taken up the work of upgradation of the Malim jetty in 2016 through Goa State Infrastructure Development Corporation Limited at an estimate cost of rupees 49.71 crores. 84 meters jetty, lighting, dredging, auction set part, toilet block, STP, administration block part, ground floor machinery and plastering work completed, cumulatively achieving 58% completion. However, the GSIDC informed the Department of Fisheries Wide Letter number 29/7/2020 that the further work has been kept on hold due to COVID-19 pandemic. Further, the contractor left the work incomplete. GSIDC has re-tendered the balance work. In meanwhile, the department has proposed to upgrade the Malim jetty through WebCoast at the cost of rupees 50.88 crores. Regarding sanitary and hygienic at the jetty, presently a 13-seater Sudhap toilet block at Panim Fisheries Complex is in operation. The department identified various structures that have been erected without permission and direct Mandavi Fisheries Marketing Cooperative Society Limited and others to immediately remove the same. And due to this, lot of issues of sanitation and hygienic exist. The list is annexed at A. However, Mandavi Fisheries Marketing Cooperative Society Limited filed a civil suit against the department in the Court of Principal District Judge, North Goa at Panjim. The proceedings are going on. Further,
the Honorable High Court of Bombay at Goa wide order dated 24/4/2024 in contempt petition number 3/2024 directed the department and various line departments to maintain the hygiene at the jetty, take action against the illegal kisco, etc. Cleanliness drive is regularly being undertaken by department in collaboration with the Mandavi Fisheries Cooperative Society. If needed, an administrator will be appointed at Mandavi Fisheries Cooperative Society for further management of the Malim Jetty. स्पीकर सर, हो जो कॉलिंग अटेन्शन घातला हो बेजिकली मालीम जेटीच्या बाबतीत आसा. आता मालीम जेटी स्पीकर सर तितून ऑलमोस्ट 270 सुमार ट्रॉलर्स आसा आनी तुमी पळयता आसतले म्हटल्यार आमकां ही फूल एंटायर एरिया आसा आनी आमचे थंयचे खुबशे ट्रॉलर्स थंय आसा. आतां स्पीकर सर कितें जाला, आतां 12 वर्सां जाली स्पीकर सर की हो जो मालीम जेटी आसा ती रिपेर करतले, रिनोवेट करतले म्हणून ती मोडलेली. आतां स्पीकर सर एज पर द रिप्लाय 58% कंप्लीट जाल्या म्हणटा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला स्पीकर सर, ती ड्रेजिंग आसा ती सारकी जाल्ली ना, प्रॉपर ड्रेजिंग केल्ली ना, ताका लागून तांकां ज्यो ट्रॉलर्स आसा त्यो लावपाक मेळना. पयलू स्पीकर सर तांकां कितें जातालें, ऑलमोस्ट 20 सुमार ट्रॉलर्स लावपाक मेळटाले वांगडात आनी तांकां ट्रकान म्हटल्यार जेंचो फीश ट्रक आसा त्या ट्रकान घालून तांकां एक्सपोर्ट मीन्स फीश काडपाक मेळटाले भायर. पण आतां स्पीकर सर कितें जाला, आतां ती जें काम आसा तें अर्देकूट सोडलां. कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर, म्हाजे कडेन एलिक्यू रिप्लाय आसा, कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर येयले, ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलें आनी ते स्लो करून एक तो काम सोडपाक लागलो. आनी आफ्टर दॅट आतां रिसंटली तुमी एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो, त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कोविड-19 तुमची हे रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी सोडलें म्हणटा. आतां GSIDC अंडर घेतलेलो आसा, आतां 58% हे काम म्हणटा. 30 मीन्स आतां एज पर ग्रावंड रिपोर्ट पळोवंक गेल्यार 40 to 50% सुमार जालां आसतलें कंप्लीट. बट अदर सायड हो टोटली इनकम्प्लीट आसा. आतां जेन्ना गव्हर्मेंट कितें काम घेता ते गव्हर्मेंटान कंप्लीट करपाक लागून काम घेवपाक जाय, अर्देकूट सोडपाक काम घेवपाक जायना. आतां रिटेंडरींग करता हेजो आमकां स्पीकर सर हांगा एक एलिक्यू रिप्लाय आसा की द कोस्टल कन्सोलिडेशन स्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी घेतलो, 58% तेणें काम कंप्लीट केला म्हणटा तो. आतां स्पीकर सर आनी तेजो जो आसा तो रिटेंडरींग जो परत तुमी प्रोसिजर करतले रिटेंडरींग करपाक करतले म्हणटा. आनी स्पीकर सर प्रॉब्लेम असो आसा स्पीकर सर, आतां तांकां फक्त 6 ट्रक लावपाक मेळटा, फीश ट्रक लावपाक मेळटा. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता 20 लावपाक मेळटाले आयज 6 लावपाक मेळटा. आनी इतलो वर्सां जाली, 12 वर्सां जाली, खंय ना खंय तांकां एडजस्ट करचें पडटा. थंय कंजेशन जाता, टोटल कंजेशन जाता. तुमकां म्हाका दिसता मिनिस्टराक खबर आसतलें कित्याक कंटिन्युअसली ते सांगीत आसता. आतां मेन कितें आसा की हो जो रिटेंडरींग प्रोसिजर आसा आतां एका 12 वर्सां ऑलरेडी जाल्ली आसा. नुस्तेकारांक जे आमचे लोकल जे फिशरमॅन्स आसा तांकां थंय त्रास जाता, जे ट्रॉलर ओनर आसा तांकां त्रास जाता. आनी स्पीकर सर जी इकॉनॉमी आसा ती खंय ना खंय आयज कॉलॅप्स जाता. लोक ते जाम पडटा कित्याक कितलेशे ट्रॉलर पासून बंद पडलेले आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराक पासून खबर आसतलें कितलेशे ट्रॉलर ओनर आतां ट्रॉलर धाडिना कित्याक तांकां सारके थंय जेटीचेर कांयच घालपाक मेळना. स्पीकर सर तशेंच आतां आनी एक तांकां आमी हायजिनाच्या बाबतींत सांगलेलें तें म्हणजे उदकाची सप्लाय. आतां वॉटर सप्लाय जी आसा तांकां PWD थ्रू वॉटर सप्लाय ना. तांकां टँकर हाडचे पडटा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50 टँकर सुमार तांकां लागता आनी एवरी नाव एन देन ते हाडटा आनी ते वॉटर सप्लाय करता. तशेंच स्पीकर सर तांकां लायट म्हटल्यार लॅमिनेशन जावं म्हटल्यार हायमासचो डिमांड घातलेलो आनी हायमासो जो तुमी डिमांड आसा तो एज पर एलिक्यूचे रिप्लायान दिला तुमी की तो एका टुरिजम डिपार्टमेंटाक धाडला म्हणटा. आतां स्पीकर सर थंय कितें जाता, सगल्यो ज्यो ट्रॉलर आसता त्यो रातचे येता, लेट नायट रातच्यान सकाळीं फुडें फातोडीचेर बीन तशें जाता. तेन्ना तो येता स्पीकर सर तांकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हायमासाचो प्रपोजल हो प्रपोजल घातलेलो स्पीकर सर आमी लास्ट एका एलिक्यू आहलो 4/8/2023 ह्या हितून एलिक्यू आहलो म्हणल्यार वर्स जावन गेलें आनी तेन्ना आमकां सांगलें 4 म्हयन्या भितर हायमास जातलो म्हणून. पण अजून पर्यंत स्पीकर सर ताका हायमास हो पडलेलो ना. स्पीकर सर आतां ही जी जेटी आसा आतां ही जेटीचें टोटल जें काम आसा हें कंप्लिशन केन्ना जातलें हो मोठो प्रश्न आसा. आनी एक जें आसा ती शेड आसा तें ऑक्शनिंग शेड जाता. जे नुस्तें ऑक्शनिंग जाता ती शेड जी स्पीकर सर आसा ती सामकी ल्हान आसा. 50 स्क्वेअर मिटराची शेड आसा. ती शेड मातशी वाडोवपाक जाय. तिका ऑलमोस्ट 200 स्क्वेअर मिटराची तरी शेड करपाक जाय. आनी स्पीकर सर आयज खंय ना खंय ह्या जे मालीम राव बाब काबराल बाब मातसो राव हे मातशें मिनिस्टराक आयको न्ही जी स्पीकर सर शेड आसा ती वाडोवपाक जाय.
50 स्क्वेअर मिटराची शेड आसा ती वाडोवन 200 स्क्वेअर मिटर करपाक जाय आनी प्रॉब्लेम मेन स्पीकर सर आयज जें कंजेशन जाता आमी खंय ना खंय डेव्हलपमेंटल वर्क कित्याक लागून घेता लोकांक जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां खंय ना खंय फायदो मेळपाक लागून जावं आमचे इकॉनॉमी खंय ना खंय बूस्ट जावपाक नुस्तेकारांक हेल्प जावपाक लागून आयज स्पीकर सर हांगा ऑपोजीट जाता कित्याक इतली वर्सां ते आतां ऑलमोस्ट 12 वर्सां जालीं कंटिन्युअस त्रास काडटा 40 to 50% ही ऑपरेशनल आसा आनी बाकीची जेटी जेन्ना सरकारान हांव एकूच प्रश्न करता की जेन्ना सरकारान ही जेटी कामाक घेतलेली तेन्ना सरकारान फूल फ्लॅश काम करून घेवपाक जाय आसलें आनी प्रायोरिटीचेर काम करून घेवपाक जाय ती इतली वर्सां डिले कितें जालें हो खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर जाप दिवपाक जाय आनी ही जेटी केन्ना पर्यंत फूल फ्लॅश ऑपरेशनल जातली अलॉंग विथ ऑल द फॅसिलिटीज ज्यो बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा प्रोवायड करपाक आनी आनीक कितें समज डिपार्टमेंटाचे थ्रू आनीक कितें प्लॅन आसा ह्या जेटी बाबतींत करपाचो तो आमकां मातसो सांगचो कित्याक 40 to 50% म्हणटा ती ऑपरेशनल इट इज नॉट वर्थ स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका दिसता मातसो मिनिस्टरान आनी सीएमाक हांव मुद्दम मागता सीएमा कडेन कित्याक ही जेटी खूब गरजेची आसा म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा कितली इम्पॉर्टंट रोहन बाबाकूय खबर आसा कितली इम्पॉर्टंट आसा ती सो फायनान्शियल समज कितें जाय नाल्यार मातशें तें करून घेवचें आनी बेगांच्या बेगान ही जेटी जी आसा ती फूल फ्लॅश ऑपरेशनल जातली हें मातशें मिनिस्टरान सांगचें निलेश काब्राल रेजोल्युशन कॉलिंग अटेन्शन हाडला तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर ते जर पळोवपाक गेले तो एक्चुअली एंटायर गव्हर्मेंट लँड हे सायडीनूय गव्हर्मेंट ते सायडीनूय गव्हर्मेंट रस्त्याचे दोन्ही सायडीन गव्हर्मेंट आनी थंय इतले एनक्रोचमेंट जाला स्पीकर सर इतल्या लोकांनी एनक्रोचमेंट केला की थंय एक्चुअल पर्पज जो आसा हो नाच आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता इट इज हांगा बरयला सरकारान की इफ निडीड द क्वेश्चन ऑफ इट निडीड ना स्पीकर सर इट हॅज टू बी डेली ते स्ट्रक्चर जाता म्हाका अजून लक्षात आसा ते रस्त्यार वयतालो तेन्ना ते स्ट्रक्चरान नाशिल्ली आतां कंपाऊंड वॉल गव्हर्मेंटान आपणाचो सेटबॅक सोडून काडला थंय आतां स्ट्रक्चर आयल्या तेजे ऑपोजीट जे पार्किंग एरिया आशिल्ली फिशरमॅन थंय सगळे स्ट्रक्चर येयल्या आनी तो रस्तो जालो इतलो वशीर तेज्या भायर मागीर थंय पार्किंग करूंक मेळना रस्त्यार दवरता आनी ते वचपाकूय मेळना स्पीकर सर म्हाका दिसता एंटायर इशू जे तुमी दिला एनक्रोचमेंट इन एरियाज इतले दिल्ले आसा म्हाका दिसता इट इज हाय टायम that government, that cooperative, Mandovi Cooperative Fishermen Cooperative Society is unable to take care of that government तुम्ही एडमिनिस्ट्रेटर घालून टेक ओवर करून सगळे जे सांगता तांकां परतून घालूंक पडटले स्पीकर सर आनी मागीर जाल्यार तांकां परतून दिवपाक जाल्यार परतून दिया पूण पयलीं टेक ओवर कर स्पीकर सर सगळे स्ट्रक्चर म्हूण आनी खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर तुम्ही कितलेच टेंडर काडले खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जे पर्यंत गव्हर्मेंट इंटरव्हन जावन काडना आनी ते तांकां वेकेट करून करना ते कॉन्ट्रॅक्टर कशें काम करतले स्पीकर सर सो म्हाज्या अंदाजान तुवें बरयला इफ निडीड बी हे इनिडीड बी न्ही स्पीकर सर हे घेवपाचें ताब्यान घेवपाचें तांकां सांगपाचें बाबा तुमी मातशें सोडा आमी सगळ्यांक सारकें करता आनी सगळे एनक्रोचमेंट मोडून मागीर जाल्यार परतून जाल्यार गव्हर्मेंटाक दिवचें स्पीकर सर पूण बेगिना बेगीन करचें स्पीकर सर श्री केदार नायक ऑनरेबल MLA विरेश बोरकारान जें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां तेजेर उलोवंक हांव उबो रावलां स्पीकर जर 58% जेटी कंप्लीट जाल्या पूण म्हाका दिसता आनी एक 10% 7-8% फक्त मेन इम्पॉर्टंट जी लँडींग जाता थंय नुस्तें आनी जंय आयस बोटींग भरता हो मोचो जो पार्ट आसा जेटीचो हो जर कंप्लीट जालो जाल्यार प्रायोरिटीन जाल्यार मेजर इश्यूज म्हाका दिसता मालीम जेटीर ते सॉर्ट आवट जातले सेकंड इशू विरेशू उलयला थंय जवळ जवळ 50 टँकर एवरीडे वता आनी तेंची जेटीची एक रिक्वेस्ट आसा की तांकां अंडरग्रावंड सम बांदपाक जाय थंय आनी ती जर बांदली जाल्यार बेगीतल्या बेगीन सगळे म्हणजे सगळे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आवट जातले फक्त एका CRZ अप्रुवल लागतले ते ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें स्पीड अप करून जर म्हाका दिसता दिलें जाल्यार ते बरें जातलें थर्ड सांगलां तशें हायमास्ट एक 2 गरज आसा ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांनी मातशें तुमचे कडेन प्रपोजल गेला खंय तो म्हणजे मंत्री ओके ते जर जालें जाल्यार बेगीतल्या बेगीन सुटावो जातलो ती मालीम जेट्टी आहा पळय ती आमी मांडवी फिशरीज सोसायटीक दिल्ली आनी जवळ जवळ तेंच्यांनी 1800 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट केलां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शनूय आहा ते काडात म्हणून आनी हें मेनटेन करप जें आहा ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आमी स्टेक होल्डरांक दिता तेंच्यांनी बरी मेनटेन करची म्हणून तेंच्यांनी नुस्तें विकपाचें थंय केलां नुस्तें कापपाचेंय थंय केलां तांकां जेट्टी दिल्या ती लोड आनी अनलोड करपाक थंय विकून आतां थोडे तेंच्यांनी प्रिपेर करून कूक करून दिवपाचें उरलां हें सोसायटीचें काम न्हू तेन्ना आतां सांगल्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते जेट्टीर 1800 थोडे 100-200 स्क्वेअर मिटर न्हू हे जे स्टेक होल्डर कमिटी होल्डर आहा जे सोसायटीचे ह्या लोकांचे लेबर ते बोटीर काम करपी हे जेटीर तेंच्यांनी रूम्स करून तांकां दिल्या
जे यूज करता रूम्स बांदतात ते जेवण रांदून लेबरांक दिता हे सगळे हायजीन हे सोसायटी करता तेन्ना सरकार तेजेर विचार करता आनी ती सोसायटीच ते एडमिनिस्ट्रेटर घालपाचे विचार करून जेटीच गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान घेवन चलोवपाची म्हणून आनी जे पळय तांकां जाय ते सगळे आमी बऱ्या पैकी नवो जो कन्सल्टंट घेतला वेबकोस तेज्या अंडर बऱ्या पैकी करून घेता आनी मागीर जर जाता जाल्यार मागीर परत तेंची तांकां दिता. जर केन्ना पर्यंत म्हाका एकूच प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत ही जेटी ऑपरेशनल फूल फ्लॅश ऑपरेशनल जातली डबल इंजीन सरकार आसा पयशे आसा म्हणटा सरप्लस बजेट आतां जेन्ना ऑलरेडी तेजो DPR चालू आहा स्पीकर सर तेजो DPR चालू आहा ऑलरेडी थोड्या प्रमाणात काम कमी आहा बाकीचे जे लायटी बिटी सगळे आहा मोठे हायमास बी सगळे करता पयलीं ताब्यान घेवनूच करचें पडटलें कारण जी इलिगली अनवॉन्टेड बिजनस थंय करता हें बंद करपाक जाय पयलीं आनी जेन्ना माननीय आमदाराक खबर आसूंक जाय ते जेटीर जेन्ना 1800 स्क्वेअर मिटराचें एन्क्रोचमेंट आहा तेन्ना तुका दिसता की ते काम करतल्याक तेंच्यांनी फ्री हँड दिला थंय म्हणून ना ते काम जे आसा आयकून घेवचें मेंबरान आयकून घेवचें ते काम स्पीकर सर जेटीर पेंटिंग घालप ओनरांनी डिपार्टमेंटान मिनिस्टर कितें करता ऐकून तरी आमदाराक खबर ही सगळी थंयचे स्ट्रक्चर आहा ते काम स्पीकर सर आमदाराचें काम न्हू स्पीकर सर आमी आमचो स्पीकर सर थंय गरज आहा सगळी स्ट्रक्चरां काडपाची एक्झिक्युटीव बांदलेली आसा तो मेन प्रश्न आसा स्पीकर सर थंय गरज आहा जी स्ट्रक्चरां मोडपाची जे सोसायटीचे मेंबर आहात कमिटी मेंबर आहा यांची ऑफिसां यांच्या कामगारांक रूम ते भितर बांदलेले आहा ही मोडपाची पहिली गरज आहा आनी हायकोर्टाचे हेजेर डायरेक्शनूय आहा तेन्ना ते घेवन सोसायटीचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालपाची गरज आहा ताब्यान घेवपाचें आहा आनी सारकें करून परत मागीर तांकां दिवपाचें आहा. केन्ना पर्यंत जातलें केन्ना पर्यंत जातलें एडमिनिस्ट्रेटर घालता आनी रोखडेच करून घेता. फुडें वचया. फायनल काय ना डेट बीन काय ना महिने 2 महिने 3 महिने 4 फायनल म्हणजे ते दर्यांचे कन्स्ट्रक्शन काम ताका हांव डेट दिवंक शकना टेक्निकल जे आहा जे कन्सल्टंट आहा बऱ्यापैकी कन्सल्ट करतले बऱ्यापैकी कॉन्ट्रॅक्टर करून दिता. काम पयलू घेतलेले तेन्ना ते कंप्लीशन फुडें वचया आमी. करतले म्हणून घेवंक ना. अर्थसंकल्प अनुदान मागण्या वयली भासाभास आणि मतदान 14वो दीस. आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणे घेवया. कायदो मंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यान मागणी क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 आणि 67 सभागृहांक मांडच्यो. माननीय मंत्री. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand numbers 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 and 67. मागण्यो सभागृहांक आसात. दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 14 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरी आलेमांव, क्रूज सिल्वा, बेंझे वेगस, विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा आणि विरेश बोरकर आणि आपल्यो कपाल सुजणे मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in circulated list number 14. Yes, next. Next, Benji Vegas. Kon? Carlos, Viresh Purkar. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 14. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 14. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 14. Shri Carlos Ferreira. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 14. Shri Cruz Silva. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 14. Kon boleda? Yes, Carlos. Aujala. Oh yeah, begin. Very fast. Yes. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I will speak on demand number 1, 3, 4, 24 and 62. Demand number 1 about legislature secretariat. There is a
a long-standing demand from our people in Aldona constituency and across Goa also, that we need to have a statue of Dr. Jacques de Siqueira, who is the father of the opinion poll. We should have one in the assembly complex, and because of him, we have got our Goa as we have it here. As far as the demand number 3, District and Sessions Court, North and South Goa, there are 2 issues I want to mention. The court actually needs about 12 staff. Each court needs 12 staff. But presently, fast track court is being given 7 staff, and some places 9 or 10 staff. So we need to have justice, because what happens is, if the infrastructure is not there to back up the judges in delivery of judgments, dictations and work being carried out, it becomes difficult. Plus, now with computerization, you require people who are computer literate or computer friendly, who know how to handle computers. So this is something also which is required. So I speak about the staff which is needed, and so that if you can provide the staff, I think we will be able to give relief to many of the judges in the courts. That will also come for the people. As far as North Goa court building is concerned, when sometimes I have visited the court room, there are leakages in the building, and sometimes the leakages are just small, minor, but no work is done despite requests. I found out the requests have been made, but not much. Nobody comes to attend unless it's a major work. And I don't think the government should wait for the building to collapse or a part of the building collapse and then to start the work, because a stitch in time saves 9. So I would request the government also to quickly look into this, so that the judiciary does not have to keep on writing again and again only for these things. I'm also told that the chamber and AC chamber work of the judges has not been done, so that if it can be completed, so that you can have chambers and the AC is put up for the judges. Notaries on demand number 10. Can I interrupt you? Yeah. 1 minute. Are you referring to the new premises or the existing premises? Existing premises. New premises yet to be ready. As far as the new premises, I would just like to ask the Honorable Minister, the project commenced on 6th October 2016. The stipulated date for completion was 15 July 2024. And it says that 95% of the work is complete. At least I see this on the GISIDC website. But it's not yet functional, not yet operational, maybe for logistical reasons or maybe other things, maybe fine last aspects to be done. If I can request, then you don't have to spend money in this building. If you can make this building or new building operational, I think it will save you money and time. Only speed up the work, that 5% which remains, if it is 5%, whatever. You can see it actually is almost complete. There's also one more request I have. Now in this building, when it was under construction, I had gone there because there is the CMM, this thing over there. You see a plot of land. What they do is, they think of the building, they think of the parking for the judges, they think of the parking for the court staff. What about the parking for the litigants, the witnesses, and other people who come, lawyers also? I think you may have to acquire some additional land, because otherwise it will be a choco-block over there. That road itself is narrow. Look at Margaon District Court. You're having a building on the side of it. New one is coming up. What about the parking? Right now, the parking itself was insufficient with the existing building, and you're opening this one. So only I'm requesting, make provision for the parking so that everyone can, and there's no problem coming and going. As far as demand number 62, law, let me be frank. Sometimes I see, in the High Court, I see a huge team of lawyers, which is like a football or maybe 2 football teams there. I don't know what they do, because when I was the additional government advocate, just 3 of us were handling matters in the High Court. And between 3 courts, we were also public prosecutors, so we know what we were handling, so many matters every day. And having people just there shaking your tail makes nothing, because at the end of the day, you have to pay them also for them to be there. So therefore, I say you can trim it. You can have a certain number of them, I don't say how many, and work can be distributed so that they can do a reasonable amount. They can get their daily whatever amount, because they have a limit, and monthly they can earn well, instead of keeping them like on dole. So
And those who are of no use, sometimes I know that people request, put me, but then finally they don't get allocation of work, because they are not so good, or maybe for many reasons, case may not be entrusted to them because they're not civil, they're not criminal, whatever the reason. But if you streamline and you have certain number, I think even the learned advocate general will be able to communicate with them in a more efficient and effective manner, and you can have a strategy on how you're handling a matter, how you're defending, or take across the board a uniform stand. As far as Madhe case is concerned, the other day we saw a huge, because it was in relation to the bills. I will never question what is the bill of a lawyer, because I myself am a lawyer. But what I say is unwanted people should not be there. Keep a team. I don't mind that team should be good, because that is talking of the interest of our state. So I don't mind that team being good, but put really good and effective people who can deliver, not some showpieces who will go there either before the tribunal or before the Supreme Court. There is one grievance which I have got, Honorable Speaker. आमचे बिल येतात तेन्ना आमकां बिल सोकाणी दितात आनी 2 दिसां पास करतात. पयलीं म्हाका उगडास आहा ते बिल येता तेन्ना नोटिफाय करताले गॅझेटाचे, मागीर नोटिफिकेशन जातरी मागीर बिल हाडटाले असेंब्लीन. See, I believe that unless you introduce, you will not make it public. I don't know. You see the procedure which is being followed. But at least people had knowledge. Some people can give comments. Some people give suggestions, whatever it is. Today we find the bill as passed is being notified, and the bill comes afterwards, several months later. What's the point? So this is what I want to say, because the bill is so that people have knowledge, people may be able to make statements, suggestions, and it will be in the interest of the government to consider or not to consider. There is one complaint which I have received, Honorable Speaker and Honorable Minister, I want to draw your attention. The online system which was made is a good system, so that you can have no corruption for the purpose even of giving an appointment for doing notarial deeds, registration deeds in the offices of the sub-registrar. But I am told that as far as online approval for public will, successions, deeds, these things have to be done in person. That online system was proposed, but it has not been implemented or not made effective as of now. And they say that they have to go again and again, and then finally this is where the corruption wheel starts. There are agents also in the registration office who are there to help you to speed up the process. We can eliminate this. Also, I request the government to make a time-bound approval for the purpose of registration. So you fix a time within which the registration is approved or not approved. As far as notaries are concerned, demand number 10, I would only request that increase the number of notaries so that they can service more people, especially in the hinterland villages. Environment, demand number 24. One thing, Honorable Speaker, kenna CRZ violations atanna, we should not allow it, because the dangers under the Portuguese law, Honorable Minister will know, the earlier thing was 90 meters was the no development zone, and from the sea, and 10 meters from the river. Now the CRZ regulation has brought 200 meters and 100 meters, or half the width, whatever is less. But what I want to say is, if there are violations, we must act with expediency. That means with speed. The moment you act with speed, you stop people after from crying and say, so much of my money is gone, so much of my investment is gone, my family is dependent. Then you don't have these kind of things. The other thing is, what about people who have already been there for so long? Honorable Speaker, the Anjunche problem zalo tanna, after a High Court judgment, I had given certain suggestions, and I had made a draft for these people. I will just pass that. Minister, don't speaker. I'll just pass. Meantime, I will just read. I know CRZ regulation is not within the domain of the state government, but what I had made a suggestion that an amendment could be made, because that is within your power to recommend such type of an amendment. I'm not saying you pass it, I will not mislead you, but what I've suggested is, so that the
my suggestion is in paragraph 6. The dwelling units of traditional coastal communities, including fisherfolk, tribals, on their own land. Please understand this. I'm not talking of trespassers, I'm not talking of encroachers. On their own land, which they have acquired statutory right. Why I say statutory right can also be munkars, to the extent acquired under the Goa, Daman and Diu Munkar protection, but which have not obtained formal approval from concerned authorities under the aforesaid notification, shall be considered by the respective CZMAs, and the dwelling units shall be regularized subject to the following condition, namely, 1, not more than 50% of the premises is used for any commercial activity. 2, these are not sold or transferred to non-traditional coastal community. So it remains with the fishing community or the coastal community. It's not that you regularize and you get somebody from Delhi, Bombay or Haryana or somebody coming and buying it and doing something there. Why I'm saying this is 50% for commercial हांव कित्याक म्हणटा. Honorable Speaker, तूं याद आसतलें ते आमचे नुस्तेकार आहलो तेन्ना ते फॉरेनर टुरिस्टा 1-2 रुमान दवरताले, थिंग जोडटाले आनी ते तुका 24 hours 365 days ते दोऱ्यान वचनात. सो एटलीस्ट थिंग जोडूं मेळटाले. सो नाव टुडे एक दाखलो एक रेस्टॉरंट कितें गायलें जाल्यार म्हणलो एटलीस्ट हाफ द हावस हॅज टू बी यूज्ड फॉर दीस पर्पज आनी दुसरें तूं रावात थिंगा. So this is why I am saying that not more than 50% of the premises is used for any commercial activity. So they can earn. They don't have to go abroad, they don't have to go on the boat, they can do this only. This is a suggestion which I am saying if the government of Goa pushes this, I think we can have this in a big way going through. As far as environment also is concerned, 24. Honorable Speaker, you know that आमगे सद्दां complaint येतात, petition आहात High Courtan about sound pollution. And it is impossible for our Mamladars, deputy collectors and the limited staff of Pollution Control Board to keep running. Every time phone calls, they run from this corner to that corner. So I would request that increase your number of staff. If you want, keep them on contract basis, whatever way. And so that at the season time especially, I'm not even saying 24/7 and by 365, but at least in season time, if you can consider recruiting certain staff for that period, I think it will go a long way to mitigating the problems people are having. That is all, Honorable Speaker. Next, Srimati Layalwu. Speaker, sir, I am here to speak on demands listed for the day. Regarding demand number 3, District and Sessions Court, North Goa. And I'm speaking about Mapsa Court. Honorable Speaker, this is parking problem. Parking na, आणि मागीर लोकांक ते कोर्टान येता तांकां सगळ्यांक रस्त्यार parking करूंक पडटा. And there's full traffic jam afterwards. Please look into the parking problem. And the courts are not disabled friendly. I mean that there is no lift. ते कोण जाणटे येतात ना जाल्यार आमचे special children येतात तांकां it becomes very difficult to go on the second floor, third floor. So even the toilets are not this senior citizen friendly or disabled friendly. At least start with the toilets somewhere. And no canteen facility. Sometimes they have to wait, those whoever are coming in the court, to wait for such a long time. Canteen facilities are not this. And scarcity of judges. Please look into it. And stationery na. Then court fees as well. Hala Suraj bookstall kode vasang patta all the way. So please see that there is enough stationery at Mapsa Session Court. Regarding demand number 24, environment. I'm talking about the CRZ matter. तुमकां खबर हा around a year back आमच्या Anjuna Vagator Kaiswa त्या एरियान ड्यू टू हाय कोर्ट ऑर्डर शोकॉज नोटीस धाडलेले आनी हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन नाजाल्यार आमचे ट्रेडिशनल गोवन्स जे थंयसर कोस्ट लायन रावतात तेणी पयले पासून धाकटुली बिझनस आपल्याच्या घराच्या सायडीक
चालू केल्ली हां मे बी अ रेस्टॉरंट मे बी अ गेस्ट हाऊस समथींग एन कोणा कडेन 1991चे पयले कसलेय डॉक्युमेंट्स आहा जाल्यार तुवेंच यू हॅड टोल्ड लास्ट असेंब्ली दॅट यू वूड बी हेल्पिंग देम नाव द थिंग इज some of them had applied for this satellite image report, and that satellite image report has taken around 3 months to come, and they have received it now. And please see how you best you can accommodate them in your office. You know, don't let them go into NGT. That will take another time and money for them. दिलाय मॅडम आफ्टर ब्रेक तुम्ही कंटिन्यू करत Yes, sir. सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या वरून स्थगित करता